म्हज्या मोगाच्या न्हू एक पावटी एक धर्म भयणीक एका सिस्टराक मेळो म्हणून हांव गेलो. सुमार 50 वर्सां जाती तिका, पूण कॅन्सराचे पिडेन ती कश्ट जाताली. तिच्या तोंडार एक अपुरबायचो हांसो आसलो. तिचे दीस ती मेस्ताली. थोड्याच म्हयन्यांनी ती मरची आसली आनी त्या वेळार सयत तिच्या तोंडार एक अमृको हांसो. म्हाका चड वळखीची देखून तिचे लागीं हांवें सांगलें, तुका पळयतना बिरमो दिसता. येदोळूच तुवें कितलें बरेंपण ह्या संवसारार केल्लें आसा आनी कितलें बरेंपण तूं करती आसली, पूण देवाची खुशी तशी न्हय अशें म्हणून सांगल्या वेळार ती हांसली. फक्त म्हजी कित्याक बिरमोत पावतात म्हणा लागली. म्हाका कांयच बेजार आयना. जें कितें हांवें येदोळ केल्लें तें आनीकय म्हाका करूंक साध्य आसा. सर्गाक वचून तें काम हांव मुखार सितेलीं. म्हाका ही पिडा आयल्या म्हणून कांयच बेजार आयना. ती म्हज्या आवयक बापायक या म्हज्या भयणीक या हेरां कोणायक आयिल्ली तर खंडीत जावन ती सोंसूंक तांकां कश्ट जाते. ताचो भावार्थ तितलो घट ना असले कश्ट फूड करूंक. पूण म्हाका देवान हे पिडे सांगाता भावार्थ दिला, एका तरेचो बरवोसो दिला. म्हजे भूज घट आसात ताचो कुरीस हांव व्होवंक शकता. कितले कश्ट येवं दीत सोम्याच्या खुशेक हांव शरण जाता अशें म्हणून ती म्हणा लागली. भोवनो आनी भयणीनो, हो जावन आसा जे आमचो भावार्थ. पिडाशिडाक संकश्ट विज्ञानवारां हर एका क्रिस्तावाक बांदून दवरली बुती. आमच्या जिणेचो अविभाज्य अंग. आनी थोडे फावटी सोमी आमकां जाय म्हणून तो दिता आसतना आमी जायते फावटी कितें करता, आमचो भावार्थ तस्कत जाता. भावार्थ सांडटा, देवाक पुरपुरता, पयस वेता, देवाक शिरापता. थोडे फावटी आमची मोगाची मनशां सरलीं देखून आमी त्या उपरांत मिसाक येवचें, खुमसार जावचें या हेर सक्रामेंत घेवचें आमी बंद करता. सोम्यातय आमचो भावार्थ उणो उणो जाता. हाची वाचपां आमकां ह्या पिडे शिडे वेळार आमी कितें करीचें अशें म्हणून उलो दितात, या आमकां शिकोवन दितात. 3 तरांचे कश्ट आसात खंय. ह्या 3 तरांची मरणां म्हणून आमी म्हणयत. ह्या कश्टान जावन आमकां येवची मरणां. पयल्यान पयलें आडावंक जायनासले कश्ट. हाचे सुवातेन तुमी पळयलें, तो जल्मातावन कुरडो. ताका कितें करूंक जाता गी, कांय करूंक जायना. तो जल्मातावन कुरडो. थोड्या दिसा आदीं त्या शिरूर म्हणल्या त्या गांवांत व्हडलो गुडो कोसळ्ळो आनी जायते जण मरण पावल्यात. आजून तो गुडो तांणी कोणूंक तांकां जावंक ना. तांणी कितें चूक केल्या गी ना. तें घडलें घडीत आनी तें मेलें. चुकोवंक जायना तसलें मरण. आनी थोडे कश्ट आसात ते आमकां सुकोव येत, ते आमकां आडाव येत, पूण आमी खुशे मनान ते स्विकार करता. मॅक्सिमिलियन कॉल्बे तुमकां कळीत आसा. तो सैनीक तो त्या जैलांत आसता आसतना आनी एका ताच्या सांगात्या खातीर आपणाचो जीव पेटयता. ताका तसो जिवांचो येतो आसलो, ताका वगेच राव येते आसलें. त्या आनी एका जैलांत आसलेल्या कैद्या विशांत ताणें चिंतचें म्हूण नाचल्लें, पूण तो चिंता आनी ताचे पासत आपणाचो जीव दिता. जायते फावटी आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत जायते सॅक्रिफायस करतात. थोडी भुरगीं आपणाच्या आवय बापूय पासत ती पिडेस्त आसतना जायते सॅक्रिफायस करतात. अशें कश्ट जातात. हे कश्ट ताणें खुशे मनान घेतिल्ले, ते स्विकार केल्ले. आनी त्या उपरांत खऱ्या मस्तेन आमी भोगचे कश्ट आसात. खऱ्या मस्तेन आमी भोगचे मरण म्हूण आमी म्हणयत. आमचे हस्तकी आमच्या जिणेची, आमच्या भलायकेची शुश्रूषा करनासतना, सत्राय करनासतना
येदोळूच आमी रेतीर आयकलें ड्रग्स घेवन गी या हेर मादक द्रव्यां घेवन गी आमी कितें करता आमची भलायकी होगडायता आमचे हस्तकी आमी मरता देवान दिल्लो तो ह्या देवान दिल्लें स्वतंत्र आमी फावो ते परी उपयोग करनासतना खरे मस्तीन आमी मरता अशें विविध तरांनी आमकां कश्ट येतात ह्या सर्व कश्टां वेळार एक घडीत आमकां कळीत जाता की देव आमचे सांगात आसा देव पयस ना तो पयस रावन आमची सोबाय पळयना तो केदाळे आमचें बरेंपण आशेता पवित्र पुस्तकांत आमकां कळीत आसा 3 तरांची मरणां थंयसर आमी पळयता आत्तां मेल्ली जायराची धूव जी थंय वेता आनी ती मरोंक ना जीवच आसा अशें म्हणून म्हणटा आनी तिका पाटी जीव दिता या तिका जिवंत करता आनी त्या उपरांत आमी पळयता नाहीम शहरांत थंय एक विधव आसली ते विधवीक एकलो पूत आसलो तो येदोळचो मेल्लो आनी तो सिमेस्त्रेच्या वाटेर आसलो रे ताका सिमेस्त्रेक पुरूंक व्हरताले म्हळ्यार मरोन थोडो थेंब जाल्लो आनी जेजू थंयसर पावता जेजू बिरमोत पावता आनी त्या मनशाक परत जीव दिता आनी निमाणें पळयता आमी आनी एक घडीत जेजून मेल्ल्यांक जिवंत केल्लें लाजराच्या फोंडा कडेन जेजू येता लाजराक जिवंत करता पूण लाजरस त्या फोंडांत कितले दीस आसलो येदोळूच 4 दीस आसलो येदोळूच तो कुसोवन गेल्लो पण ह्या 3 हंतांनी मरण पावली मनशां थोड्याच वेळा आदीं मेल्ली मरोन थोडो वेळ जाल्ली आनी मरोन कुसोवन गेल्लो एक व्यक्ती म्हळ्यार 3 तरांनी पिडा येवन या मरण येवन एका रितीन आमी म्हणयेत देवतावन पयस गेल्ली ती मनशां ह्या 3 तरांच्या मनशां सरशीन जेजू येता आनी तांकां जिवंत उडयता म्हळ्यार आमी मरनाय आमी जिवंत आसा जे म्हणून एक प्रतीक या उदाहरण एक कुरू म्हणून आमी म्हणयेत हे ते एक जण मागीर मेले आमी सक्कड मोराचे पूण जेजूचे ते विशाल मिसांव कितें म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक ताच्या सांगाता ताणें जिवन दवरचें आनी त्या देखून तो आयिल्लो जीव दिवंक म्हणून आयला भरपूर तरान तो दिवंक म्हणून आयलो अशें म्हणून तो म्हणालो आनी ताच्या जिणेच्या वेळार जायत्या जाणांक ताणें बरें केलें कुडीची भलायकी ताणें तांकां दिली आनी हे एक प्रतीक मात्र एक कुरू म्हणून आमी म्हणयेत एक उदाहरण म्हळ्यार जेजू सासणीक जिवीत दिवंक शकता पिडेस्तांक ताणें बरें केलें सक्कट पिडेस्तांक ताणें बरें करूंक जावना ताका थोड्यांक बरें केलें कित्याक हांचे द्वारे देवाची महिमा प्रगट जावं दी तेन्ना आयच्या वांजलांत आमी पळयता तो कुरडो कित्याक जाल्लो ताच्या पथकाक लागून गी ताच्या पुर्वजांच्या पथकाक लागून गी तो कुरडो जाल्लो जेजू म्हणटाना देवाची पदवी ताचे थंय व्यक्त जावच्या खातीर तो कुरडो जाला देवाची महिमा ताचे थंय परजळोवंक तो कुरडो जाला त्यात ताका कुरडो केला आमच्या पिढे शिडेनी देवाची महिमा व्यक्त जाता देव जाय म्हणून कोणायकी आमी कश्टाचे अशें म्हणून सांगून आमकां पिडाशिडे धाडिना आमच्या पिडेशिडे वेळार तो संतोश पावना तो जीव दिवचो देव तोय रडटा आसूंक पुरो आमच्या सांगाता पूण तो थोडे फावटी आमची मागणी आयकता ते आयच्या सुरविल्या ह्या पयल्या पत्रांत पयल्या वाचपांत आमी आयकलें हेजेकिया आसलो तो देवा हुजीर भोव अपुरबायेचें जिवीत जियेतालो नितिवंत मनीस ताकाय पिडा आयली आनी मरणाचे तणीर तो आसलो ताणें देवा लागीं मागलें तो गगळ्या रडलो आनी देवा लागीं ताणें मागलें देवान ताच्यो मागणें आयकलें आनी ताका आनीक चड आवक दिलें ताचें मागणें आयकून तो निजायकी भागी कित्याक म्हळ्यार ताका आनीक चड आवक देवान दिलें पूण जायते फावटी आमकां देव तसलें आवक दिना जावंक पुरो हे पिडे शिडे द्वारे आमी मराजे म्हणून तो आशेता जावंक पुरो कित्याक म्हळ्यार त्या मरणा द्वारे देवाची पदवी या देवाची महिमा प्रगट जाता ताची एक विशेष योजना आसा ती आमकां कळीत ना पण एक कादंबरी तुमी वाचता त्या कादंबरींतली एक पान तुमकां मेळ्ळें त्या पानांत मरण हिंसा रक्तपात हे सगळें तुमी वाचतात तें वाचतना तुमकां कसली काणी गाय अशें म्हणून तुमकां भोगता पूण तुमकां त्या पानाच्या पयलें कितें घडलां त्या पानांत उपरांत कितें घडटा तें कळीत आसा की ना तुमकां ती सगळी कादंबरी मेळोना तें एक पान मात्र मेळ्ळां
तशें आमचें जिवीत भोंवन उबिडून हें एक पान मात्र आमकां कळीत ना देवाचें तें विशाल योजन जें कितें ताणें वर्सांतावन प्लॅन केल्लें ह्या योजन केल्लें तें योजन आमकां कळीत ना आनी मुखार म्हज्या मरणा उपरांत कितें जातलें तें आमकां कळीत ना देवाक कळीत आसा ताचें विशाल योजन विशाल कादंबरी म्हण आमी म्हणयेत आमकां दिसचें इल्लेशें तुमी सिरियल पळयतात सिरियलांत तुमी पयलें ह्या उपरांतलें पळोवंक ना जाल्यार त्या एका दिसा मात तुमी तें सिरियल पळयलां जाल्यार त्या दिसा तुमकां थंयसर पिडा मरण रक्तपात हें सकट हिंसा दिसोंक पुरो तें एक घडीत तुमी पळोवन हें जिवीत कित्याक अशें अशें म्हणून तुमी सवाल करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ताच्या पयलें या ताच्या उपरांतलें आमकां कळीत ना देखून देवाक कळीत आसा देखून देव आमकां कस पिडा शेळो धाडटा आसतना ताचें एक विशाल योजन आसा तें ताका मात कळीत आसा तें समजूंक आमी प्रयत्न करीचे आयच्या दिसा त्या कुर्ड्याक जेजू दीस दिता आसतना कितें म्हणूंक लागलो वोस आनी सिलोआम म्हणल्यार त्या तळ्यांत तूं तुका सुदू सिलोआम ते तळें म्हळ्यार कितें सिलोआम म्हळ्यार कितें म्हणून पवित्र पुस्तकच आमकां सांगता जुआंव म्हणटा म्हळ्यार धाडलोलो सिलोआम म्हळ्यार धाडलोलो आतां धाडलोलो कोण तो धाडलोलो कोणूच न्हय जेजू जेजूच जुआंवच्या वांजलान जायते फावटी म्हणटा हांव धाडलोलो हांव तो धाडलोलो म्हाका बापान धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा धाडलोलो दुसरो कोणूच न्हय जेजू तोच तें तळें ताचे थंय आमी बुडोवन वयर येचे म्हळ्यार आमच्या बावतिस्मांत कशें जेजूच्या मरणांत आनी ताच्या जिवंतपणांत आमकां उटयलां ह्या आमकां त्या उदकांत बुडोवन उटयलां आमकां नितळ केलां तशेंच आमी हर एक दीस ताच्या ह्या मरणांत आनी ताच्या जिवंतपणांत आमी वांटिले जायचे म्हळ्यार आमकांच आमी धुयचे हर एक फावटी त्या तळ्यांत धाडलेल्या म्हळ्यार जेजू म्हणल्या त्या तळ्यांत आमी आमकांच केदार चड आनी चड धुता आमी नितळ जाता म्हळ्यार जो कोण आमी त्या अपुर्बाच्या कंतारान म्हणटा जर क्रिस्त थंय आमी मेल्या जाल्यार ताचे सोबे आमी पुनर्जीवन जातले न्ही जर क्रिस्त थंय आमी मेल्या तर ताचे सोबे आमी पुनर्जीवन जातले म्हळ्यार हर एक दीस जेजूच्या ह्या कश्टा संकश्टांनी आमी वांटेली जावंक आसा आमकांच आमी खाली करूंक आसा त्या तळ्यांत आमी आमकांच धुवंक आसा जेजू सोबे केदार आमी मरता जावं पिडेद्वारी जावं आमच्या स्वार्थाक जावं आमच्या नाबोगसाण्याक जावं आमच्याच हेर संगतीक आमी मरता त्या वेळार आमी जेजू सोबे जिवन जाता आमच्या कश्ट संकश्टांचो आमकां अर्थ समजता तर ह्या येवकरिस्तांत आमी भाग घेता आसतना येवकरिस्त म्हळ्यार कितें भोंवन उबिडून जेजूच्या कश्टां मरणां आनी पुनर्जीवन आमी वांटेले जावचें जें कितें त्या दीस कालवारीर घडलें तें आमी परत उगडास काडटा आनी कितले फावटी आमी आमकांच त्या जेजूच्या कश्टांत वांटेले जाता आमचेच कश्ट ताका भेटयता ते पुनर्रुपीत करता या तो आमकां बदलून दिता ते कश्ट संकश्ट आमी ताचे पासून भेटयले ते बदलून आमकां बेसांव कशें करता आनी तो शिराप जायना खंडीत जावन सगळ्या पवित्र सभेच्या आदावाक आमी भेटयलेलें तें बलिदान जाता देखून आमी मीस पेटयता आसतना आमी कितें करया आमचे कश्ट सोम्याक भेटोवया कसलेय ते कश्ट जावं दीत आध्यात्मीक मानसीक या दैहीक हे सकट कश्ट सोमी समजता आमची पिडाशळ समजता तो आमकां बदलून नवें जिवीत दिता देखून त्या तळ्यांत आमी या त्या तळ्यांत आमकांच आमी धुवया आनी आमकां नवी दिश्ट मेळटली नवो उजवाड मेळटलो आमच्या कश्टांक अर्थ मेळटलो तीच कृपा मोरी माय आमकां ह्या नव्यानाक आयिल्ल्या सोमेस्तांक फावो करून दी म्हणून आमी प्रत्येक जण मागया आमेन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माई आणि राणी म्हणून वखाणता आपणाक चरणदासी म्हणून लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विंचली जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन तुका दिली कार्मेल गुड्यार मोठ वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शरोतीन म्हणून मानून घेतली गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पतीन
आनी थीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरज्यो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. आमची सर्व तेसांवां आमच्यो गरज्यो आमच्या सर्गींच्या आवय मुखार आतां आमी करया. प्रार्थुया. उडास कर येबो दयाळी अंकवारी मरये, तुज्या आश्रयाक धांवुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्ती सोदुल्लो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हणून केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन देरखाण घेवन तुजे कडेन येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मुनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्प तुजें तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल माये आमा पासत विनंती कर. अर्गा मागणे. ए भगवंती मरिये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वर पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतलें वायट विघ्नांतलें तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय तशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजें तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मंदिर मनशा भूताचे सुंदर दोन सुल्याचे पलगण आत्म्याचे नवाल तुहे सृष्टीची भंडार भरपूर कृपेची अंतरांतच्या पातक्याम तू नेकीत फांत्याचे माय तुजो उपकार बावडता नाव तुझे संसार गाजयता मागून धाड माये मागता सर्गींचे बेसांव माय तुजो उपकार बावडता नाव तुझे संसार गाजयता मागून धाड माये मागता सर्गींचे बेसांव.